नमस्कार, पोया प्राइम खबरो. श्रीपाद नाईक 2 लाख मतां घेऊन येतलो, केंद्रात मंत्री जातलो, पर्रीकाराक विश्वास. खंयच्याच प्रश्नाचेर युटर्न घेवंक ना, मात कांय गजालींचेर तडजोड केल्या, पर्रीकाराक मान्य. आचारसंहिता मोडली म्हणून वेंचणूक आयोगाकडेन 11 कागाळी. गोंयांत विस्तन आशिल्ले 30-66 अपंगूळ मतदार. 30 केंद्रां संवेदनशील, 14 केंद्रांनी गुन्यांव घडपासारखी परिस्थिती. प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष जॉन फर्नांडिसान कुंकळ्ळी गट समिती केली बरखास्त. पक्षाआड विरोधकांक वावुरतात म्हणून कारवाय. दाबोळी उपरांत कुंकळे. धिरियो कायद्याच्या चौकटीत करपाचे पर्रीकाराचे साश्टीकारांक उतर. मिकीचे गोवा विकास पार्टीचे नुवेचे सभेत काढलो विशय. फ्रांसीस म्हणटा क्रिस्तांव मोठ्या प्रमाणात बीजेपी फाटल्यान. आणि ऑल इंडिया इमाम काउन्सिलाच्या गोंय फाट्याचो काँग्रेसीक तेको. जाल्यार मडगांवच्या 10 बिगर भाजपा नगरसेवकांनी तेको जाहीर केलो बीजेपीच्या सावयकाराक. खबर विस्तारान. उत्तर गोंयचो बीजेपीचो उमेदवार श्रीपाद नायक 2 लाखा परस चड मतां घेवन येतलो आनी केंद्रीय मंत्री जातलो असो विश्वास मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान प्रुडंटाच्या हेडनात उक्तायलो. केंद्रात गृहमंत्री म्हणून वचपाक आपल्याक मातसोय इंट्रस्ट ना अशें पर्रीकारान उलोवन दाखयलें. खंयच्याच प्रश्नाचेर आपणे युटर्न घेवंक ना अशें म्हणटाना कांय गजालींचेर तडजोड केल्या हें पर्रीकारान मान्य केलें. तुमकां दिसता की श्रीपाद बाबू जर आतां जिखून आयले, he will be a part of the union cabinet. पहिली म्हणजे जिखून आयले हो प्रश्न एक्सेप्ट करपाक तयार ना. इट इज जिखून आयले गॅरंटेड 101% फुल स्टॉप घेता विथ ह्यूज मार्जिन. सो म्हणजे श्रीपाद भाऊ जिखले अशें. will he be a part of union cabinet? Obviously he will be a part of union. you are very making very clear. Okay. काही गोष्टी जेन्ना करता नॉर्मल तातून भितर जर तूं फाल्यां लक्षात आयलें की ही गोष्ट करी जाल्यार नुकसान जातलें, then there is no harm in accepting that okay, this issue has to be handled differently, but that is not manifesto issue. If I take a U-turn on policy matter, you tell me. But the change in direction on normal issues is a part of administration. It is not only realistic, it is also right. It's a very pragmatic approach. Prudent to shift if required in order to achieve the goal. The last week काही national newspaper ने report हाडलो की you are the next home minister of India. Now that was a very समकास glaring report तो because गोंयकार म्हणून आमच्या सगळ्यात अति महत्वाचा report तो. नाही एक गजाल आसा की प्रधानमंत्री कॅबिनेट सिलेक्ट. That report claimed that the information came from top RSS and BJP leaders. माझे कडे तरी कोण उलोवना, म्हाका इंटरेस्ट ना. वेंचणूक आचारसंहिता मोडली म्हणून आयोगाकडेन गोंयच्यान 11 कागाळी पावल्यो. काँग्रेस उमेदवार आलेक्स रेजिनाल्डा आड बुधवारा आनीक एक पावली. जोड मुखेल वेंचणूक अधिकारी नावतीन मिडियाक म्हायती दिली. गोंयांत विस्तन आशिल्ले 30 आनी 66 अपंगूळ मतदार आसात. तांचे खातीर आयोग मतदानाचें प्रशिक्षण घेता. 30 मतदान केंद्रां संवेदनशील जाल्यार गुन्यांव घडपासारखी परिस्थिती आशिल्ली 14 मतदान केंद्रां आसात. पळयात रिपोर्ट. आमचे कडेन सादारण आयिल्ल्यो 11 कंप्लेनी सगळ्यो डिस्पोज जाल्ल्यो आसा. आज एक नवीन कंप्लेन आयिल्ली आसा एका कॅन्डिडेटान की ताणें फॉल्स एफिडेविट फायल केला अशें म्हणून. कारण तातूंत जे ताजी कंप्लेंट्स आनी ताणें बॉन्ड घेतलेलो आसा ताजे खंयच ताजे एफिडेविटान उल्लेख ना म्हणून. आमी ती सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराक धाडून दिता फॉर इन्क्वायरी. वन मिस्टर रिजनल काँग्रेसचो जो कॅन्डिडेट आसा ताजे अगेन्स्ट एलिना बॉर्जीस म्हणटा ताणें कंप्लेन दिल्ली आसा. ती कंप्लेंट न्ही तातूंत आसा की ताणें ताजी क्रिमिनल केस आसा ती केस ताणें एफिडेविटान रिफ्लेक्ट करूंक ना अशें म्हणून. आमी आयडेंटिफाय केले सादारण नॉर्थ गोवान 8 आनी सावथ गोवान 22 असे ब्लायंड वोटर्स आसा तांचे खातीर ब्रेल ट्रेनिंग ही 7 तारखेच्यान आमी चालू केल्या आनी ती 10 तारीख पर्यंत सोंपतली. Physically handicapped people was identified by the BLOs. All the polling stations having basic minimum facilities regarding ramp, electricity, water, toilets. For electors also as a social measure,
drinking water facilities available at all the polling stations since the poll is going on a hot summer, that is 12th of April. वेंचणूक आयोगान विस्त नाशिल्ल्या मतदारां खातीर काणकोणां खासा प्रशिक्षण दवरिल्ले. कोणाचोच आधार घेनासतना मतदान कशें करप ते वेंचणूक अधिकारी तांकां शिकयतात. आमी फोंडा दाखयला, वास्को दाखयला, मागीर मारगांव दाखयला, केपें दाखयला, काणकोण दाखयला. वास्को आनी फोंड्या वाठारांत वेंचणूक आयोगाची वेंचणूक जागृताय फेरी जाली. 12 एप्रिलाक घरांतल्यान भायर सरात आनी मतदान करात असो उलो आयोगान लोकांक मारलो. वास्को बायलांनी जागृताय रॅली काडली. ह्या इलेक्शनाक एक अवेरनेस क्रिएट करपाक की चडांत चड लोकांनी येवन ह्या इलेक्शनाक लोकसभा इलेक्शनाक मतदान करचें, हाका लागून हे गायडलायन्सा प्रमाणे एक आमकां महिला जे इलेक्टर्स आसा वोटर्स तांची एक रॅली काडपाक जाय, त्या प्रमाणे आमी आज रॅली हांगा ऑर्गनायज केल्ली आसा. इलेक्शन सारकें लागीं पावलें आसा, 12 तारखेक इलेक्शन जावन आसा आमचें, तेन्ना मत तुमी कोणाकूय मारात, मत तुमी पिड्यार करिनाकात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.